मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू ब्लॉग। तर बरी आसात न्ही सगळी, बरीच रावात आणि आम्ही बी बरी आसा। तर आयज न्ही शुक्रार आणि सकाळची आता जाल्यार 9:30 9:20 जाल्या, 9:30 जावना अजून। तर जस्ट न्ही 9:20 जाल्या आणि आम्ही आता घरा पावल्या। म्हटल्यार तुमकां तर खबरच आसा, सावड्डे आशिल्ली न्ही आमी। तर काल शिगमो जालो, जो कालचा तुम्ही व्हिडिओ पळयलो। तर काल शिगमो करून घरा रावली आणि आयज सकाळ फुडें उठून न्ही आमी आयल्या घरा। आता तुम्ही म्हणटली सकाळ फुडें उठून कितें आयली तर काय म्हणून। तर आयज न्ही आमकां एक वेडिंग अटेंड करपाचें आसा, सो ताका लागून घरा कडल्यान न्ही बेगीन आयल्या। एक्चुअली सो आमचो इतले दीस रावपाचो कांयच प्लॅन नाशिल्लो, बट तुमकां तर खबरच आसा गुलारा लागून गेल्ली। मागीर देवाक वचपाचें जालें। नेक्स्ट डे काल जालो शिगमो, येवपाचें मनच जायनाशिल्लें म्हाजें, म्हाका शिगमो पळोवपाक जाय आशिल्लो। आणि काणकोणचो शिगमो बी ऑलरेडी आमी मिस केल्लो, ऑप्शन नाशिल्लें, तर मडगांव वचपाक पडटालें आनी शिगमो पळयतलो जाल्यार। म्हणून म्हटलें की सावड्डे शिगमो आसात न्ही, सो तो अटेंड करया अशें म्हण। आनी सावड्डेचो शिगमो अटेंड काल केलो, राती लेट घरा गेली। तुम्ही जसं पळयलत कालचो व्हिडिओ, सगळं सांगपाचें आनी कांय ना। तर घरा गेली आणि आता न्ही सकाळ फुडें उठून आयल्या आमी हांगा घरा। तर आतांच न्ही जस्ट एक 10 मिनटां पयलीं आमी येवन पावल्या। तर हांवें अजून चेंज बी काय करूं ना, शावर बी घेवपाक जाय। तेचे पयलीं घरान झाडू बिडू मारून घेता आनीक मागीर शावर घेता। तेचे पयलीं ब्रेकफास्ट करपाक जाय। तर सकाळी आमी घरांतल्यान भायर सरलेली 7:30 सुमार। इतले सकाळी म्हाजे कडेन तर ब्रेकफास्ट करपाक जायना, हो बेश्टी च्या आनी बिस्कीट खावन आयिल्लो। तर आतां न्ही आमकां ब्रेकफास्ट करपाक जाय। तर पयलीं झाडू बी मारून घेता, क्लीन बी सगळें करता, मागीर च्या करपाक जाय। च्या करून ब्रेकफास्ट करता, न्हावता, रेडी जावन मागीर वचपाचें लग्नाक। रांदपाचें टेंशन ना, बट घरान येयलें की काम हें आसतात न्ही। सो आतां हांव जस्ट किचनान गेल्लो, धुल्ल बी असो पडला। एक्चुअली घर बंद कितलें आसलें जावं ओपन आसलें, धुल्ल हो न्ही आपल्याक वाट काडून येताच घरान भितर। तर मातशें निवळ बिवळ करपाचें करता आनी सोमतेच न्हांवता, चेंज आनी करना, डायरेक्ट जें आसा पळय मागीर शावर बी घेता। आनी लग्नाक वचपाक रेडी जावपाक जाय न्ही, म्हटल्यार आमचो असो रावपाचो प्लॅन नाशिल्लो न्ही, सो ताका लागून हांव साडी बिडी अशी करून रेडी म्हळ्यार अशें काडून धरून तें कांय करून वचूं नाशिल्लें। सो आतां तें सगळें म्हळ्यार गडबड करून तें सगळें करपाक जाय आनी लग्नाक वचपाक जाय। काल तेंगेर हळडीकूय वचून आनी सो लग्नाक वचपाकूच जाय आतां। तर पयलीं हें जें कितें काम करपाचें आसा पळय तें करून घेता आनी मागीर सगळें काम जालें उपरांत रेडी जाता पळय तेन्ना मेळटा तुमकां। तर तुमी म्हणटले आतां न्हिदानत आसा काय कितें काय म्हणून, ना बट कितें आसा घरा कडल्यान हांगा डायरेक्ट येयला, मदीं खंय वचपाचें नाशिल्लें। सो इतलें रेडी बी जालें, जस्ट केस उगयले आनीक ड्रेस चेंज केलो आनी येयलें। आनी सकाळ फुडें गडबड बी जाता न्ही ताका लागून, सो ताका लागून केस बी अशें जाल्यात। सो चलात तर वता, सगळें काम करून घेता आनी थोड्या वेळान मागीर मेळटा तुमकां। ब्रेकफास्ट बी न्ही आमचो करून जालो, म्हाजो शावर बी जालो आनी भायर हो घालता झाडांक उदक। 3 दीस जाले झाडांक उदक नाशिल्लें न्ही। एक्चुअली ज्या दिसा गेल्ली पळय आमी त्या दिसा झाडांक उदक घालून गेल्ली, आय थिंक मंगळार त्या दिसा। आनी बुधवार ब्रेस्तार, 2 दीस झाडांक उदक नाशिल्लें, तरी झाडांनी सामकी जाम जाली। सो ताका लागून न्ही आतां हेणें न्ही मातशें झाडांक उदक घालून घेतलें। मातशें म्हणल्यार वयल्या वयर घालता म्हणपा लागलो, हांवें म्हणलें सांजचेच घाल म्हणून, सांजचे आयज जाल्यार परत घालया म्हणपा लागलो। आनी हें पळय त्या दीस तुमकां दाखयल्लें पळय फूल फुल्लां म्हणून अजून आसा पळयात। उरता ते 7-8 दीस तरी उरता दिसता ते। सांजचे पावता आनी सकाळचे न्ही म्हळ्यार दीसभर अशें रावता फुलां। तर गाडयेर उदक मारता पळय, हे भितर पावलें। सो आनी भितरलीं झाडां बीन जीं आसा पळय न्हू म्हाजी सगळीं सुकोन गेल्या। सुकोन इन सेन्स माती सुकल्या, झाडां सुकूना। वता त्या दीस घालून गेल्लें हांव उदक। भितरलीं झाडां मातशी तरी मॉइश्चर आसा मातयेक, वयलीं जीं झाडां आहा पळय न्हू तांकां मातशें उदक घालपाक जाय। आतां घालना, सांजचेच घालता। तर देवाची पुजा करून घेता, हो न्हावना अजून, हांव देवाच्या आयदनां धुवन दवरल्या, फुलां काडल्यात। तर देवाची हांव पयलीं पुजा करून घेता आनी मागीर मुखाल्लो वावर। आमगे चल्ले देवा पुजा। तूं न्हावना जाल्यार सांग तें बीन। कपडे घाल तुका लग्नाक घालपाक। हस्बैंड ऐसा देखो। हेलो
टाईम पळयात 11:15 जाली आणि माझी कामाच सोंपना. हे पळय हातींनी आता जस्ट न्हांवचे पयलीं कपडे धुल्ले ते वयर घालपाक वता. कितलेंय न्ही बेगीन म्हणून करपाचें ट्राय कर, जाताच घरातली कामाच सोंपना. आनी अशें करून आतां येयला न्ही हांव सकाळीं, सो ताका लागून सगळीं कामांत कामां सोंपना. झाडू मार, देवा पुजा कर, न्हांव धूव आनी सगळें धूल. किचनात च्या करपाक गेलें सगळें गॅसार बी धूल, सगळें निवळ करता म्हळ्यार जालें. आतां पळोवया बेगीन वयर वचून येता. हो शावर घेवपाक घेतला. आतां मेन म्हणल्यार साडी सोदपाक जाय, तें मेन टास्क. तो मेन टास्क आहा तो कंप्लीट करपाक जाय. आतां पयलीं ताका लागून वयर वचून येता, कपडे बी घालून येता सुकपाक आनीक मागीर साडी बी काडटा आनी मागीर रेडी जाता. दाखयता तुमकां हांव खंयची साडी न्हेसता तें. हांवेंच अजून डिसायड करुना, डिसायड केली की दाखयता तुमकां. फायनली जाली आमी एकदाची रेडी. हांव पळय हॅलो तोंडा बी कांय लावना मरे तुवें. तर लास्ट इयर जी कजनाच्या लग्नाक साडी न्हेसलेले पळय न्ही, तीच साडी न्हेसल्या. आसा खूब साडयो पण ही न्हेसो ती न्हेसो कन्फ्युजन जाता. ही गरम जातली ती नाका अशी करून लास्ट ही साडी न्हेसले. आतां न्ही लेट जालो ऑलरेडी. आमकां 12:15 सुमार जावपाक केली. आमी 12क भायर सरून वचपाची आशिल्ली. न्हवरो 11:30च पयलीं गेलो. 11:30 गेलो दिसता न्ही रे. 11:30 पयलींच गेला 11:15 सुमार. आनी आमी आजून हांगा आसा 1 वर जालें. पावपाक हांगच्यानच न्ही आमकां ऑलमोस्ट 20 मिनटां सुमार लागतली. तर रेडी जाला हांव. आतां वता आमी शूज सोदता. थंय वता आनी डायरेक्ट मागीर मेळटा. आतां फोटोज बिटोज कांय काडना. थंय काडपाक मेळ्ळे जाल्यार काडटा, नाल्यार ना. मागीर आनी आसा हे साडयेचेर फोटो. इफ सपोज जाय न्ही तुमकां जाल्यार हांव मागीर न्ही हांगा सायडीन तुमकां शेअर करता. लिपस्टीक फॉर एमर्जन्सी शेअर करता. आनी पयलीं आतां वता आमी, थंय वचून मागीर मेळटा. पावली आमी फायनली. पार्किंग सोदता म्हळ्यार आनी 10 मिनटां. एज युजल खंयी चल न्ही पार्किंगाकच प्रॉब्लम. सो हॉल थंय आसा. चलत वता हॉलान आनी मागीर दाखयता तुमकां. वत पळय कसले ते लोकांनी गाडयो बी कशी पार्किंगा लायल्या पळय. कार घेवन येयलो की होच प्रॉब्लम पार्किंगाचा. लग्न बी स्टार्ट जालें. बेगीन गेलो आम्ही नाही आता येला सकाळी. मुलगा का बरोबर
जेवन आयल्या आनी लायनी रावल्या हाय पळय ह्यात लायन के जोडली ती पयस आतां आमी पावता म्हणल्यार ऑलमोस्ट एक हाफ एन आवर वतले दिसता लोक मदीं घुसून आयली आम्ही लग्ना वचून घरा आणि हालत पळय तोंड बी कितें जालें तर फायनली इतली गरमी कशेंच रावूं जायना इतले फॅन वारो हे ते आसा म्हटल्यार बी कशें रावूं जायना इतली गरमी जावपाक लागली हॉल बी बरें आशिल्लें एक्चुली एसी हॉल जाय ते असली गरमेक इतली गरमी जाली आतां म्हटल्यार विश बी केले जेवली बी आनी येयली आमी तुका मेकअपूय करूं नाशिल्लो आणि म्हाका स्वेटींग येवन हांव तर भरपूर जाम जालें सो जस्ट पावल्या घरा येता आसतना शूट करूं ना हेकाच लागून की म्हणल्यार आमच्या वांगडा कोण तरी आयली तेका लागून शूट करूं नाशिल्लें लोक फाटल्यान बशिल्ले आसतना बरें जायना न्ही अशें म्हणून वाड्या वयले लग्न सगळे वाड्या वयलीच आशिल्ली तर येता आसतना खाली येता न्ही सो तांकां यो म्हटलें सो ती आयली तांकां थंय देवयला आतां मागीर म्हटल्यार आतां शूट केलें लोकां वयल्यान बरें दिसना न्ही सगळींच कम्फर्टेबल आसना अशें तर पावली आतां घरा वयता चेंज बी करता आनी मागीर मेळटा तुमकां फोटोज बी कांयच काडूं ना न्हवऱ्या व्हंकले वांगडा काडल्या फोटो ते दाखयता मागीर तर पावली आमी घरा आतां आनी जस्ट न्ही येवन चेंज केला आतां 4 सुमार जाली म्हटल्यार एक 10-15 मिनटां सुमार पयलीं जेन्ना आमी पावल्ली घरा आनी येवन पयलीं चेंज केलें आनी तोंडार न्ही मातशें उदक मारलें असं म्हटल्यार गरमी स्वेटींग बी जालें की सगळी ऑयली जाता फेस न्ही अशें म्हण तोंड बी धुयलें मातशें बसली उदक येयलें पिलें आनी आतां म्हणल्यार मातशें रिलॅक्स बसया व्हिडिओ एडीट अपलोड करूं जाय आनी न्ही सगळीं जाणां आमकां राव म्हणटालीं कित्याक वता राव मागीर लेट या अशें सुसेगात या अशें म्हणून बट गरमेक रावपा जायना जालें सो ताका लागून येयली आमी आनी आमच्या हांगाच न्ही लग्न हांगा म्हणल्यार मातशें फुडें थंय लग्न सो फाल्यां तेंगेर पुजा आसा आमच्या हांगा अशेंच आसता ट्रेडिशन की लग्न जालें की ना तेच्या नेक्स्ट डे पुजा आसता आमच्या घरा बी कशें लग्न जालें की नेक्स्ट डे न्ही खळीपदर आसता तशें हांगा खळीपदर बीन अशें कांय आसना नेक्स्ट डे पुजा आसता सत्यनारायणाची पुजा विर्त म्हणटा हांगासर सो तें आसता ताका बी इन्विटेशन आसा पळोवया फाल्यां कशें कितें पावता तें गेले जाल्यार तुमकां तर शूट करून दाखयतलेच न्ही अजून सध्या तरी कांय असो प्लॅन जालो ना प्रोग्राम म्हळ्यार असो वयतली जावं वचपाचें अशें कांय हें जालें ना पळोवया गेली जाल्यार मागीर तुमकां शूट करून दाखयता गेली जाल्यार इन सेन्स हांव वतलें हो पळोवया येयल्यार येयलो आनी आतां बसलां मातसो व्हिडिओ न्ही एडीट करून अपलोड करूं जाय ऑलरेडी 4 जाल्या तर पयलीं हांव न्ही तें काम करून घेता एडीट बिडीट करपाचें आनी मागीर मेळटा सो कपडे आसा वयर घातलेले मागीर ते बी हाडूंक जाय तर मागीर मेळया आनी थोड्या टायमान सो सांजची न्ही आतां जाल्यार 6:15 सुमार आनी भुरगे पळयात हांगासर सायकल घेवन खेळटा स्कुलाक सुटी पडल्या न्ही आनी हांगासर सनसेट जावपाक लागला स्कुलाच्या भुरग्यांक हॉलिडे पडल्या न्ही एग्जाम बिजाम सो ते सगळे सायकल घेवन एन्जॉय करतात दिसभर आनी एज युजल हांव हांगासर येयला पयशे घेवन कॅमेरा बी ब्लर जावपाक लागलो पयशे घेवन आयला पाव घेवपा खातीर सो म्हाजे कपडे पळयात हांगा अशें सुकपाक घातलेले आसा आनी हांगासर न्हवरो आयलो जे लग्नाक आमी उदळ गेल्ली पळय न्ही म्हळ्यार सकाळीं तो न्हवरो आयलो 6:30 सुमार जाल्यार आय थिंक आनी आतांच न्हवरो पावला लोक बी पळोवपाक शकता तुमी देवळा कडेन आसा तो मागीर हांगा खूब म्हळ्यार टॅरसी वयल्यान शूट केलें न्ही खूब पयस जाता सो ब्लर जाता मागीर व्हिडिओ झूम केलो की
तो नवरो आयलो. हो पळयात व्हंकल नवरो देवळान वचून आयले. आता हांगच्यान न्ही व्हंकल नवरो जो आसा पळय न्ही चलत वयतलो मे बी. आमच्या हांगांनी अशेंच आसता, देवळान पांय पडले की ना मागीर चलत बी वता, नाजाल्यार अर्दी वाट तरी न्ही तेंच्या थंय पावता म्हळ्यार चलत वतलो आनी मागीर अर्दी वाट न्ही तेंच्या थंय पावता म्हणल्यार गाडयेन वतलो आनी मागीर अर्दे वाट चलत वतलो. टायम न्ही 6:45 जाले. जस्ट हांव कपडे घेवन आयलो सकल. आनी हांव कितलो वेळ जालो वयरूच आशिल्लें. तुमकां म्हणलेलें पळय 6:30 जाल्यार दिसता म्हणून. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 10 ते 15 मिनटां हांव वयरूच आशिल्लें. कपडे बी काडून घेतले आनी ते लोक नाचता बीन मस्त. आमच्या हांगांनी अशे रिच्युअल्स म्हटल्यार आतां गोंयांत सगळ्याच कडेन जाता अशें खबर ना, थोडे कडेन आसता की अर्द वाटेसान देंवोन चलत वचप नाचप बीन तो ट्रेंड आसा पळय न्ही. आतां एक ट्रेंडच म्हणपाचो. थोडे कडेन रिच्युअल्स आसा, थोडे कडेन ट्रेंड असो म्हणून करता. तर आमच्या हांगा बीन ना देवळान हांगा देंवले न्ही शिवनाथाच्या देवळा कडेन लग्न जावन येयलें की थंय देंवताच. थंय देवाक पांय पडले की ना मागीर न्ही चलत वता नाचपाक. आमच्या लग्नाक बी सेम आशिल्लें. शिवनाथा देवळा कडेन देंवले न्ही शी चलत आयली. म्हणल्यार आमच्या हांगा थोडेशे डिस्टन्स न्ही तर रोकडीच पावली. एक रोकडी म्हळ्यार थंयच्यान हांगा पावता म्हळ्यार म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 20 मिनिट्स तरी लागले आसतली. इतले लागीं 2 मिनटाच्या वाटेक. आनी तो आतां हांगच्यान बरो पयस वचूं जाय तांकां म्हणटकीर म्हाका दिसता 2-2.5 वरां खंयच गेलें ना हेंची. तर सगळीं जाणां नाचत वता आनी ते म्युजिकाचेर न्ही म्हाका कशेंच रावपाक जालें ना. हांव तो पळयत रावलें कितले वेळ दिसता म्हटल्यार. आनी आतां आयलो सकल. तर येवन हेका पयलीं कॉल केलो की तूं खंय आसा येयनाका म्हणून. हो लग्न आसा आनी येवन न्ही मागीर 4-4:15 सुमार गेल्लो. काम आसा म्हणून आपणाक. तर 2-3 दीस नाशिल्लीं न्ही आमी हांगासर ताका लागून. तर काम आसा म्हणून गेल्लो. मागीर हेका कॉल केलो हांवें की तूं खंय आसा येयनाका म्हणून, नवरो आयलो म्हणून. ना आपल्याक मातसो टायम लागतलो अशें म्हणपाक. 7:30-8 बी जातली आपल्याक पावपाक. 7:30 ते 8 हितू भितर आपूण पावतलो अशें म्हणून. म्हाका चल म्हणटालो तूं चल मुगो रेडी जा न्ही म्हणून. पण हांव वचून एकटें. आतां देवाक वात लावपाक जाय आनी मातशें रावन काळोख जातलो. देवाक वात लावपाक जाय आनी हांव देवा वात लावन मागीर रेडी जावन बी वता म्हटल्यार न्ही ते ऑलमोस्ट अर्दे वाटेक पावतले. सो आनी मागीर घरा कडेन पळय देवाक वात लायली आनी रोखडेच दार बंद करून गेलें बरें दिसना न्ही अशें म्हणून. आसूं म्हटलें हांव नाका वचपाक अशें म्हणून. नाजाल्यार एक्चुली हो म्हाका म्हणटालो आपूण येता 7 म्हणल्यार रिटर्न मागीर ते दरम्यान न्हवरो पावतलो न्ही मागीर या आमी म्हणून. म्हाका खूब आवडटा हे अशें करून डान्स बीन करता पळय न्ही. म्हाका खूब म्हणजे खूब आवडटा. डान्स करपाच्याहून चड न्ही म्हाका पळोवपाची उमेद. डान्स करपाक बी आवडटा बट अशें न्ही हांव करना मोस्टली. लग्न जेन्ना सावन लग्न जालें पळय न्हू तेन्ना जितली लग्नां जावं विसर्जन बी आसा पळय न्हू हांव करना डान्स. हांगासर म्हाका मनच म्हळ्यार अशें ऑड फील जाता म्हाका करपाक. हेच जर तुमी म्हाका सावड्ड्या बी कर म्हणून मस्त कोणें म्हाका यो डान्स करया बी म्हणपाक गरज ना इतली. तुमी तर म्हाजे लास्ट कजनाचें जें लग्न जालां पळय न्हू त्या व्हिडिओचेर पळयलेच आसतले. आमचो हांवें म्हणल्यार रिसेप्शनाक जे आमी डान्स व्हिडियोज बी आशिल्ले पळय ते सेपरेटच घातलेलो हांवें तो व्हिडिओ. तर तुमी थंय म्हाका पळयल्लेच आसतले. जेणे कोणी तो व्हिडिओ पळयला तांकां खबर आसतलें. म्हाका आवडटा आनी म्हाका रोकटोक बी ना. केन्ना म्हाजो घोव असो म्हणचो बी ना हें ना तूं नाचनाका हें ना तें ना तशें कांय ना. आनी तो हांगसर बीन डान्स केलो जावं कितें केलें म्हाका कांय म्हणचें ना. बट म्हाका हांगसर ऑड जाता कित्याक खबर ना. तर आतां हांव वचपाचें आशिल्लें शूट करतलें. म्हाकाय बी मातशी उमेद आसा पळोवपाची. मातशें डान्स बी करपाक मेळटलें अशें म्हणून व्हंकल भितर काडटा ते रिच्युअल्स सांगचे तुमकां दाखयतलें अशें म्हणून शूट करून. सो पयल्यार हो काय येयलोच ना. हो आयलो जाल्यार चल रे वात बीत लायल्यार तूं बस हांव वता अशें तरी म्हणपाक मेळटालें. जावं 2 जाणां या म्हणून. बट तें बी ऑप्शन ना न्ही आतां. तर अशें बी म्हणपाक शकना की तो म्हळ्यार हो येयलो की वता म्हणून. खूब लेट जातलो 8 बी मागीर उपयोग ना न्ही वचून अशें म्हणून. तर काय ना आयज आमी आयली सकाळीं वेडिंग अटेंड केलें आनी घरा कडेन रांदपाचें बी कांय टेंशन नाशिल्लें. आतां रांदपाक जाय. सो सद्याक हांवें पाव घेतल्या पाव पोळी आनी आतां ग्रेवी बी कितें करतलें नॉन वेज. तर पळयता ताती बी कांय ना आनी नुस्तें बी कांय ना फ्रिजान. तर हांव सगळें सोंपोवन गेल्लें इन सेन्स सोंपलें. नुस्तें बी दिसा खूब कांय येना न्ही. जें आसता तें तुमकां तर खबर आसा थोडे घेवन तितून भितरूच जुगाड नाल्यार सुकें नुस्तें. आमी हालीं तेंपा हेंच धरलां. पयलीं केन्नाच खायनाशिल्लें आतां हेंच चालू आसा आमचें. सो तेंच पळोवया आतां कितें करपाक जाय तें. 7 जाता तें आसा न्ही करता थोड्या वेळान आनी मागीर जालें. आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय ल्हानसो
तो हांगाच एंड करता आणि तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात आणि जर तर तुम्ही कोणी म्हाज्या चॅनलाचेर नवी आसा, चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करून नी जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. चला तर मेळ्या फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.